धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तर तुम्ही कुरसार मारलेल्या त्यास जेजूक देवान सोमी आणि ख्रिस्त केलो म्हण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जाव. ही उतरां ऐकताच तांची काळजा शिंदलेले बरे झाली आणि पेद्रू लागी आणि हेर धर्मदूता लागी तांणी अशे विचारले, भावानो, तर आम्ही कितें करीचय? तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली, पाताक रडा आणि जिनी बदला आणि तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बक्षाने जोडच्याक जेजू ख्रिस्ताचे नावी पवित्र स्नान घेऊ. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक तुमकां म्हूण ही बसावणी केल्या, तुमकां आणि तुमच्या भुरग्यांक आणि पयस असलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आणि हेर साबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आणि हे नश्टे संतते थावन तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचे उतार हे. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. कित्याक सर्वेस्पराचे उतार निष्कपट, सगळी ताची कृत्या विश्वासीपणाची, प्रामाणिकपणाचो आणि नितीचो तो मोग करता सर्वेस्पराचे दयेमयेन संसार भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. जी सर्वेस्पराक भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. तो तांकां मरणांतली सोडयतलो, दुकळाच्या काळार तांकां पोसतलो. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमची ढाल. तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवोसो. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. हेने मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिने भागवून फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे नेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागी आणि एकलो पायांकडे बसून असलेले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, भाये, तू कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्यांक तांणी काडून व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तू कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, राब्बोनी. जुदेवांचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलेचे मरयेन वचून आपणे सोम्यांक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचे उतार हे.